CRZ already, government has already taken a decision to send it back and ask for a new plan. We have taken a decision that we have our objections which we will give in writing, and we will also ask the government to incorporate the suggestions. And there were a lot of other issues. There was a big discussion, and I think people also have not, they are not happy with this existing CZMP plan. So now it is up to the government to change it and bring the changes. Everything, guideline lines, everything have to be demarcated well. We have got issues of lighthouse is not yet there. Then some of the plans are not as per the existing survey records and all that. That should come under that. That's all. खूपशे कडेन लोकांनी म्हटलं विलेजींग लोकांना इन्वॉल्व करून करचो म्हणून. होय, लोकांना इन्वॉल्व करचो म्हणून सगळ्याक म्हणलं हिंगाय म्हणलं. मिटींग एक आमगेले डिसिजन जाला की सगळ्यांनी ग्रामसभा मेंबरांनी बरें डिस्कस केला. हेच करून आमगेले CRZाचें कितें जातलें आनी कितें जावपा आहा तें. पूण मागीर लास्ट सोल्युशन आमी गेलें ना की तो स्क्रॅप करता म्हणून. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट न्यू हाडटा प्लॅन तेन्ना आमगेले लोकांक पयलीं दाखोवचें, कोणाक लोकांक इफेक्ट जाता तेका पयलीं पळोवचें. तुमी थिंग वखदां रावन प्लॅन करपा जायना. लोकांक पळोवचें, पंचायतांतूय हाडचो, डिस्प्ले करचो आनी मागीर लोक कितें सांगो तें चोयन मागीर कोण एनवायरमेंट जाय ताका बरें शिकलो मनीस जाय तांकांय घेवपाचें. तांगेन तो प्लॅन रेडी करतो. तो प्लॅन रेडी करता पयलीं रिजनल प्लॅनाची तो कमिटी काडली. ते भाशेन हेची एक गांवची कमिटी काडूंक जाय. ते गांवची कमिटीन एक शेतकार आसलो, एक फॉरेस्टा मनीस आसलो, एक कोण बरो हें आसलो शिकलोलो सायन्स ते सगळे शिकलोले मनीस आसून एक कमिटी काडून हो प्लॅन रेडी करतो. हे आमी हे रेजोल्युशन आमी आतां गव्हर्मेंटाक धाडलें. आणि किती डिस्कशन झाला आणि ते एक प्रायम मिनिस्टराक ते वॉटर हें मेळयलां, वॉटर उदक सांबाळचें की आमगे थोडे आहा आमी आजना आहाय तेतून तें उदक बरे भाशेन सांबाळपाक तेची एक आमी कमिटी काडून आमी प्रायम मिनिस्टर धाडटाय. कित्याक थोडे सांबाळपाक वो थोडे कितें बांदपाक फंड जायो. तो फंडाक आमी ताका प्रायम मिनिस्टराक लेटर करताय. आणि काय नाही.